नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुकरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मतज्ञानं विनाशयात् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा श्रीमद्भागवतं नाम पुराणलोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाजस्तु गोसहस्रफलं लभेत् ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च सस्त्रिय सत्पतिर्यथां कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय नष्टप्रायेषु भद्रेषु श्रीमद्भागवताख्ययम् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य मम बन्धुः कृष्ण हरे कृष्ण सो आयचे एग होड येंत पोर्शन तांगेले सगटे मेळताय खंय मेळताय कुरुक्षेत्र ताजे एक व्हड गॅदरिंग एक magnificent gathering of many great souls. Many great souls म्हळ्यार मस्त जाण सगळं महर्षी ऋषीवर्य मागीर मस्त सेंटली किंग्स इत म्हळ्यार ते एक इम्पॉर्टंट डे कुरुक्षेत्राक हांगा समंत पंचगा म्हणून एक जग आसा तर थंगा एक दीस मीट जावंक सकटानी तर त्यांनी अजरी ते पुराणा सांगला म्हणटाची ते एक फुल सूर्यग्रहण फुल सोलार एक्लिप्स म्हणून सांगतात पूर्ण सूर्यग्रहण म्हळ्यार कंप्लीट आता आम्ही उणे वर्ष मुहूर्तम ते आयल्यानंत कंप्लीट सूर्यग्रहण फुल सूर्यग्रहण तो एक ऑस्पिशियस डे ते टायमारी सगटे वचून ते पुण्य स्थळारी कुरुक्षेत्र म्हळ्यार पुण्यस्थळारी वचून समंत पंचगा म्हळ्यार एकाड जगा वचून तांणी एक होळी डीप नाजाल्यार बुड्डून नामका म्हळ्यार तो एक दीस म्हणून सांगल्यार ब्रह्माले एक दीस ब्रह्माले एक दिसा म्हळ्यार एकल्पांदू एक वळत इल्ल्या एक वळत इन्या तळी थांगा
सगवळरी नात दिसू तर तो एक ऑस्पिशियस दीस जानु तेगा तुत्तुलेक चांगू दीस जावन तनी काणू आम्ही सूर्यग्रहण ना पडे हंग यूजुअली आमगेला सावतां सगळं सांगला रे कांय खामना देवळ तोरण कोरना मागीर ते सोण जातेर ग्रहण सोण जातेर तर मागीर देवा पुजा सगळं करताय तशें सगळं പക്ഷെ नॉर्थान तशें न्ही ते एक पुण्य दिसू हांगा फुल डे तुतुले व्हडली पूजा नाजाल्यार व्हडलो सॅक्रिफायस नाजाल्यार व्हडले महर्षी वर्यांक सगळं दान दिवचो दिसू नाजाल्यार तशें सगळं आतां आमी दुबाय आसतना सूर्यग्रहण आवळ्यार हांगा टेंपल ओपन करून दवरतली केदां जाल्यार वय चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण म्हूण सांगल्यार श्रीनाथजी टेंपल इज ओपन तावळांक केदना जाल्यार ते केदां ग्रहण सोडता की तावळ भितर देवळा दर्शन आमकां ओपन ताल ते सालेगा ऑस्पिशियस टायम तर सूर्यग्रहण म्हूण सांगताय वेर आमकां आमगेलांगा ते ग्रहण आवळे देवळ तोरण कोरना ताका भश्ट आसताने म्हूण सांगून ते टायमार आमी कांय आपोडना नाजाल्यार खाण खामना नाजाल्यार इतलें म्हळ्यार तें पोरपणा इतलें म्हूण सांगल्यार एट दॅट टायम ഏറ്റവും ഓസ്പിഷ്യസ് ജാവനമി ദേവാല് സ്മരണേരി മഗ്നജാറബുക ದೇವಾಲ ಸ್ಮರಣೆ ತೂಚ್ ತವಳಮಿ खाण सोडका नाण सोडका नाजाल्यार इतेंजला री आमी कार्यक्रम करचें सोडका आनीक फूल टायम आमी देवाक भजून बेसूका तेदकून इट इज ऑस्पिशियस ते आमकां हांगा कोणाक कळना इत्या तें देवळ पुटी करून घालताय नाजाल्यार इत्या आमी खामच्यापणा नाजाल्यार आमी कांय आपडूपणा तशी तशी तसं म्हूण सांगताय പക്ഷെ നോർത്താंतू तें तांकां कळटा तांणी फूल टायम दे आर एन्जॉय नाजाल्यार तांणी तें तांकां मेळ्ळा न्हय चान्स तांणी हें करना ताळशी तो एक दीस आमच्या आनीक कृष्ण बलराम लॉर्ड भगवंत निका हें बलराम कोण तांणी द्वारका आशिल्लें न्ही द्वारकांत कोण ह्यो एक दीस हेंच्या आनीक तांकां सक्टांक हांगा वच्चा म्हूण सांगून यदुवंश यदुवंशांक उत्तुलकी लॅक्स उत्तुलकी लक्ष्वा कुटुंबकार आसली यदुवंशाले कृष्णाल बायलोस 16,000 आनीक 8 16,008 आनीक ये तें बलरामाल कुटुंब सगळें कोरून तांणी हांगा वताय कुरुक्षेत्र वताय हांगा समंत पंचक समंत पंचक म्हूण सांगल्यार इत्या तें करताय म्हळ्यार हांगा आमगेले लॉर्ड परशुरामान केलें तें हांगा 5 न्हंय केल्या म्हणटा नाजाल्यार लेक्स ते समंत पंचक म्हूण सांगताय इतलें म्हळ्यार परशुरामान एक क्षत्रियां सगळं 21 टायम क्षत्रियां सगळं मारलं मारूनीक तांगेने रगत नाजाल्यार ब्लड ताण सगळें एका स्ट्रीम जावन आयलें स्ट्रीम जावन उतलेची आळांक ताण मारलें तें एक हिस्ट्री इज डिफरंट इत्या ताण मारलें नाजाल्यार इत्या करून म्हळ्यार ताका एक गाय आशिल्ली सुरभी गाय त्या सुरभी गायन क्षत्रिय राय जावन आशिल्लो कार्तवीर्य अर्जुन म्हूण सांगून तो घेवन वता ताका निमगीता तावळी परशुरामान सांगीन हांव दिमना म्हूण सांगीन तावळी परशुराम तशी वच्चा आनीक आण तें घेवन गेलो तें ताण घेवन वच्चा आनीक ताका येदे जाणांक तें आण मारलो परशुरामाक मारलो ताजे कोपान तागेले अक्का तें कुटुंबा सगळ्यांची ना केलें तें कुटुंबा जावन परशुरामान गायक घेवन येयली मागीर तो वेगळे टायमार परशुरामाले बापाक जमदग्नी ऋषी महाऋषी जमदग्नीक मारता आनीक ते मारूनीक मागीर ताणें ताका
परशुरामाल कंट्रोल गेला. परशुराम हिटसेल्फ इज अ लॉर्ड. तळी तशी ते एका डायना यांची तांगेले ते कुटुंबच ना म्हूण कोरू जाणू तशी लॉट थोगडे जाणां सभा सोडला परशुरामान तशी मारले 21 टाइम मारले ते ब्लड सगळं थांगा होळ नाही होळ नेमच्यानी ताणें थांगा पोंड सरी लेक सरी केलें लेक सरी कोरून खोणू ते केल्लें थंय सामंतपाचें इट्स ऑस्पिशियस. तळ्यांनी तो थांगा परशुराम त लॉर्ड त बट आमी एक उतलेच क्षत्रिय मारना पडे आमके एक गिल्टी फिलींग आसताना लॉर्ड हिमसेल्फ बट ते कोरू पळना म्हणू बाकी जाणांक मनाक करून दिवच्याक तो थांगा सॅक्रिफायस करता जाय जाल्यार इथे म्हणून सांगा यज्ञ ते धर्म सगळं करता. देवता ताका कसं कंटॅमिनेशन ना. परशुराम इट सेल्फ अवतारत विष्णू अवतार कृष्णाला अवतारत बट ते आमकां दाखोवच्या जाणू तो थांगा सगळं सॅक्रिफायस करत ते सगळ्याक स्थळ समंत पंचक तळांनी सगळे वताय थांगा थांगा वचून सगळे कृष्ण येता म्हूण सांगून सगळं थांगा वचाक प्लॅन केलें वृंदावनांतून तांणी वृंदावना ते दीस सांगिल्लें वृंदावनांतून कृष्ण वच्चा आनी तांकां तांकां टॉलरेट करूंक जायना. कृष्णानी केद्दां दिकू येताले तांगेले ओन गोपिका नाजाल्यार गोपस्त्री नाजाल्यार नंद महाराज यशोदा तांगेले हर्द्यां तुगुनीशी सोण गेल्या म्हणटा तांकां तुल दुख्खी ती दुख्खी तांकां उतले काळ तांणी अशी सहन कोरून बेसली अशी कृष्णा कुरुक्षेत्रा येता म्हूण तांकां न्यूज मेळटा. ते वार्ता मेळून तांणी सगळे प्लॅन करताय आमगेलो नंद महाराज बाबा सगळं ऋषी वर्या इतू म्हणून ते व्हड व्हड ऑस्पिशियस जग देखून तांकां सट्टांक मेळया एस्पेशली कृष्णा बलराम घेता असं म्हूण सांगून हांगा सगळे वताय यदू डायनास्टी यदू वंश कंप्लीट वता. तांणी जाल्यार फुल्ल ओपुलंट नाजाल्यार तांकां इतली सांगू येता ते कृष्णाला कुटुंबत नाजाल्यार ते वंशुत तांणी सगळं छान ड्रेस तांगेले आभरण नाजाल्यार तांगेले गायो सगळं सट्टांक तुले चित्तुले छान करून ड्रेस करून सगळं ते बगेक तांणी येताय. तावळी हे उतलेच नंद महाराज आनी सगळे येताय देखून सगळे हांगा मेळू कोण कोण हे नंद महाराजान मात्र न्ही कुरु वंश जावन आशिल्ले धृतराष्ट्र तागेन चेडू पंच पांडवास आनी सगळे हांगा मेळटाय. एस्पेशली कृष्ण येता म्हूण सांगून वृंदावनांतुल्या आळांक जनांक सगळं तांणी मेळ प्लॅन केलें तांकां कृष्णा दिकूक आई म्हूण सांगून तळी थांगा वचून हे सांगिल्लें म्हणटा तांगेले परफॉर्म्स रिच्युअल परफॉर्मन्स कर्म सगळं करताय कर्मीस सगळं थांगा येणू तांगेली पुजा सगळं करताय कर्मीस युजली ते करताय ती म्हळ्यार तांकां चांग बायल जाय चांग घर जाय चांग दुड्ड जाय तें सगळं म्हूण सांगून बट हांगा यदुवंशाची कर्मीस म्हूण सांगिल्यार तांणी सगळे कृष्णाक आनिकय तांकां कृष्णा दिकूक तांणी उतुलकी पूर्वजन्म कर्म फलाचे फल कोरून तांकां ते कृष्णा लागीं मेळटा. तांणी सगळं उतुले ऑस्पिशियस तांगेला तुतुल पायस जाणू तांगेले उतुले चांग हे जन्म देखून तांकां कृष्णाक लागीं दिकू जाता. ताळी युजली कर्मीस एसले
हें सगळं यागू यज्ञ करताय ती म्हळ्यार तांकां हें सांगलें म्हणटा तांगेलें भौतीक जावन आशिल्लें घर बायल दार चेडूं तें सगळें जायी म्हूण सांगून हांगा तांणी यदू डायनास्टी नाजाल्यार यदू वंशाचे तांणी सगळें येवन तें करताय तांकां आनीके कृष्णाक तांकां सोण वचापणान तळ्ळी तांणी उतुलकी वर्ष जावन केल्लें पुण्य देखून तांणी सगळ्यांकय तें थांगे येवन तें कर्म यज्ञ कोर न्हू नाजाल्यार ब्राह्मणांक सगळं तांकां हें तें खाण जेवण दान धर्म तें सगळं कोरका म्हूण सांगून तांणी सगळें हांगा मेळटाय तांकां अकॉर्डिंग टू तें रिच्युअल सगळ्यांक प्रसाद दिवन तांकां प्रसाद दिवन मागीर तांगेल सॅटिस्फाय करून तांकां जाय जाल्यार सगळं मानू सम्मान सगळं कोर न्हू तांकां जाय जाल्यार सगळं दिवन तें जावन आनी प्रसाद काडू बेसनी म्हूण सांगताय तशी आसतना तांकां हे हांकां दिकूक सगळं विदर्भा तुकून कुरू प्रोविन्स श्रींजय प्रोविन्स मागीर कांबोजा सगळं गांव तुगेले खतखतें तुकून आसा तांणी सगळें हांगा दिकूक पावनी आनी हांव सांगलें म्हणटची वृंदावनांतुनी उतुलकी वर्ष जावन उतुलकी काळ जावन तांणी कृष्णा दिकून तिणें एक्चुअली ते गोपी सांगताय ती म्हळ्यार हे ब्रह्मान आमकां हें इतकें आयलिट्स दिल्लें आयलिट्स म्हळ्यार आमी ब्लिंक करताय दोळ धांपिताय ते टायम सरी आमकां कृष्णा चोवन रबूसुना हें इत्या ब्रह्मान आमकां अशी आयलिट्स दिल्लें खंय तुतले हें तांकां एका क्षण म्हूण सांगलें एका टायम ऑफ ए ब्लिंकींग आयज तें सरी तांकां कृष्णाक दिकून ती रबू वचूना तांणी निमगीताय इत्या विधाता इत्या ब्रह्मान हें केलें आमचे लागीं आमकां ते टायम सरी आमकां दिकू पडो वचूना म्हूण सांगताय तांगेलें तांणी सगळं सगळ्यांकय जाय जाल्यार तांणी अशी हांकां सगळं दिकून तांणी एक्चुअली एक्स्टॅट म्हणून सांगलां तें एका भक्ती म्हूण सांगल्यार थोडे लक्षण असे तांकां तोंडां उत्तर येना दोळां तुकून उद्दाश येतना आसतना तांगे हात पाय कडकडे येता आसतले थडथडे दिसत आसतले तांगेल रोम सगळें उठ्टा रपतली हें सगळं तांकां सगळं दिसता नंतर महाराजा तळ्ळी यदुवंशई पावनी थांगा वृंदावनांतुलें नंद महाराजाले हे पावनी वृजवासी तांणी सगळें तमील फोटोन धरताय तांणी दे आर हगिंग ईच अदर हार्ट टू हार्ट तांगेले यदुवंशांक उत्तुले प्रीती वृंदावन व्रजवासीस म्हूण सांगल्यार उत्तुली प्रीती तांकां दिकून तांणी सगळ्यांगे व्हडली मालगडी सान्नाक आशिर्वाद दिताय सान्न चड्डू मालगड्यान पाय धरताय हें सगळं चमकता हांगा हें डिवोशनल सर्वीस म्हूण सांगल्यार इति म्हणून कृष्ण सांगत थांगा पावलेले आळा लेगी कृष्ण सांगत डिवोशनल सर्वीस म्हूण सांगल्यार रेंडर्ड तें कशी भक्ती कोरका तुमी तुमकां नॉलेज कशी नॉलेज मेळका आनीक कशी त्याग कोरका हें सगळं कृष्ण थांगा सांगता ऑलवेज तो सांगत म्हळ्यार आतां तुमकां आनी सगळं उल्लोन तीन बेसनी कृष्णान तांकां सगळं मेळना पडे तांकां कोणा उल्लम जायना ध्रुवा नारायणा दिकूनीक ध्रुवाक कांय उल्लम जायना मस्त कूट निमगून तो मनांत स्मरणेरी आयलोलो अशें कृष्णा दिकूनीक ताका उत्तर हें जायना तशीच हांकांय तांकां हांकां सगळं दिक्कना पडे तांकां कांय उल्लम जायना आमगे रूप गोस्वामी सांगता तांणी युक्त वैराग्य म्हळ्यार एका स्टेजार पावली खंय कोण ही आयिल्ले न्ही देवाक कृष्ण बलरामाक मीट जेमचे आयिल्ले न्ही तशी तांकां कुंती देवी कुरुक्षेत्रांत वासदेव तांणी सगळं मीट हो अण्णा हांव
उत्तुल्याक कुंती देवी ये वसुदेवाला सांगता ओ माय ब्रदर हांव उत्तुल अनफॉर्च्युनेट जालें न्ही हांव इत्तेद कुठ मिगेले जीवना तूं उत्तेद कुठ तारण करून जालें दुःख येवनूच आशिल्लें म्हाका तशी तिगेने दुःख तुमकां सांगता कळटा महाभारतांत कुंती म्हळ्यार व्हडली राणी महाराणी तिणे उत्तेद कुठ हें जालें साफर जालें तळी तें सगळें ती वसुदेवाला सांगता तिगे ब्रदर तळी तें यो सांगता तो सांगता हांव इत्ती करचें हांव सगळें आयकत जाल्यार हांवय तशीच हांव तुका कळना हांव कंसाले तूं जेलांत आशिल्लो मगे हात पांय सगळें मांदून आशिल्लो म्हाका उतलें हॅरासमेंट येयलें तळी म्हाका कांय फ्रीडम ना आशिल्लें तुका ना जाल्यार हांव तुका रक्षण दिवना ती रप्तल वे सखई तगेलो एज अ ब्रदर यो वसदेव सांगता कुंती राणी येयलगी तें सगळं तांगेलें तें कुंती राणी येयलें नाजाल्यार कुंती देवी येयलें तिगेले मिसरेबल डेज मिसरेबल डेज तिगेले पुतांक नाजाल्यार पुतांकय तिकाय सगळं भायर घालेलें कुरुक्षेत्र आणे धृतराष्ट्रांनी तागेले दुर्योधनाने करून तिका भायर घालेलें तांणी सगळं सांगताली तळी तुवें ग ताजे पासून चड वरी जावं नाका हें आमगे हातान हें सगळं विधाताल हातांत देवान हें सगळं केल्लें ते देखून तूं ताजे पासून चड दुःख काणका एनिवे इतक म्हळ्यार कुंती देवी सगळं म्हण सांगलें ऑलवेज कुंती स्तुती सगळं आमकां चांग येंत कृष्णा लगी कशी ती प्रार्थना करता म्हूण सांगून तें कुंती स्तुतीची आमकां चां एक प्रार्थना ती देवा लगी आनीके आमकां दुःख दी जाल्यार म्हाका मगे दुखावल्यार हांव तुका उडगास करतलो असो म्हूण कृष्णा लेगी प्रार्थना सगळं करता तेंच्यान कुंती स्तुती चांग येंत तळी यो सांगता तूं देवाक केदनाय बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तूं येदायलू तुका हें हांगा मीठ जमच्या पावली न्हय म्हूण सांगता हें सगळें जमच्या आनीक वसुदेवय आनीक उग्रसेना कंसालो यो बाप्पा तवळी उग्रसेना तांणी सगळं मीठ जाताय कृष्णा दिಕ್ಕತಾಯಿ कृष्णा दिಕ್ಕून they are very happy and आनीक तांगेलो तो संतोष उग्रसेना सगळं संतोष तांणी सट्टांकी मीठ जाल्या उत्तुलकी कृष्णा आले उत्तुलकी राणियो सगळं इली थंगा बलराम आयलो कृष्ण आयलो सगळं तांगेले चीफ जावन आशिल्लो तो उग्रसेना तांगेले यदू डायनास्टीचो तांणी सगळें थंगा मीठ जानी मागीर तें सगळं जावन तांणी व्हडले व्हडले मंत्र उच्चारण सगळं नड जाता चमकता थंगा सगळं सुप्रीम पर्सनालिटी जावन आसलेले नारायणाक म्हूण सांगून म्हळ्यार तांगे मुखारी कृष्ण म्हळ्यार सांगिल्यार एक सान चर्डू म्हळ्यार म्हणटा तांकां मुखार दितली लॉर्ड सुप्रीम ताकाची प्रार्थना करूंक तांणी गंगा उदक म्हूण सांगिल्यार तेच कृष्णा पांयार तुगून हेंचें उदक कारण तांणी पुजन सगळं करताय तांगेलें हें सगळं इतलें तें तांगेली यज्ञ यज्ञाचें साधन सामग्री सगळं तांणी प्युरिफाय करताय तें सगळं कोरून तांणी कृष्णा ते देवतेरी मुखार येयलो हांगा हे आनी तें नंद कृष्ण मुखार हेंच्यांनी नंद महाराज आनीक यशोदामय्या तांणी सगळं मुखार येयनी तवळी तांकां कृष्णा म्हूण सांगिल्यार आय टोल्ड अर्लियर हें सांगिल्लें म्हणटा तांगे मुखार उदायणूच तांकां उल्लमच्या कांय जायना तळी यशोदाम्मा आनी तिकें तांकां दोगांकय तांगेले ओंटींक चेडूं मिसयलीक उतुलकी काळजान तांकां कांय हें केलें ना अपुरबाय करूं जायना
ताळी यशोदम्मान इतिकेने कृष्णाकै बलरामाकै ಒಂಟಿ ಕಾಣ್ಬೆಸೋನು ಒಪ್ಪುರ್ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ವಾರಂಬಿಲೆ ಒಪ್ಪುರ್ ಬಾಯಿ ಕೋರ್ನು ತಂಗ ಪೊಟ್ಟೊಂದ್ ಹರ್ತ ನಿಗ ते देवतेरी देवकी बलराम अल्बायल तन्नी तम्मिल उल्लेताई तन्नी सांगताई देवकी मिगेल जर जलारी यशोदा आनीक रोहिणी त्यांनी दोघांनी तर तांकां हे वडयलेलें तळी मिगे पोट्टांसीन एंचर जाल्यारी तुम्ही तर तांकां सगळं दिल्ल्या तुम्ही तर तांकां जाय जाल्यार दिल्ल्या ऍक्च्युली तुम्ही तर तांगेले आवसू बापसू तुम्ही तर म्हणून देवकी तांचेले सांगता तें सगळं व्हड फिलींग तांकां आमकां जाल्यार मी तें विश्वलायज करना पडे आमकांय जाल्यार तें हरदांत करून आमकां तो संतोष येता उतुलकी काळीन तांणी सगळ्याके मीठ जाल्लेनी तळी यशोदा तांणी आमचे लागीं सगळं सांगुचें तुम्ही रियल फादर आनी का रियल मदर सगळं म्हणून सांगता तळी ऍक्च्युली ते मिगे आमगे चेडूने तुमगेने चेडूत म्हणून सांगता तळी ते सांगता ती म्हळ्यार द मोस्ट नॉबल पर्सन तशी ओग्गी कोण सांगू ना हांव हे पोटान तुका आयलें चेडू तें तुमगेने म्हणून सांगू का जाल्यार इट शोज दॅट इट म्हणून सांगप तुतुलेची हाय थिंकिंग ना जाल्यार हाय युजली वेगळं कोणा तशी सांगू ना तशी विश्वास जावं मिगेल चेडूने तें तुमगेने चेडूत म्हणून तुतूल सांगत आई खे हांगा वेगळं कांय तांकां सांगू जायना खे वसुदेवाकय देवकीकय वेगळं कांय सांगू जायना नंद महाराजनिका यशोदा लगी तांणी तशी सांगत आई मिगेन चेडू तुगेन चेडू म्हणे तुगेने चेडू तांणी म्हूण सांगत आहे तशी असताना आनी सगळं उल्लम चोळरी गोपीस कृष्णांक दिक्कत कोणाक गोपवृंद ये गोपस्त्रियां सगळं दिक्कत गोपस्त्रियां सगळं दिक्कत म्हळ्यार तांणी ते दुसतं तांणी हांव सांगिल्लें दोंगूड घास की नाम कळना तांणी मथुरे शिव चोळरी एक क्लियर पिक्चर एक फ्रेम्ड पिक्चर कशी रबता तशी रबिनेनी आनी अशी दोळां सगळी उद्दां हे न्हू तांकां स्टील पिक्चर सरीची ही गोपस्त्री सगळे म्हळ्यार सगळं तांणी सगळं सोणू तर कृष्णा लेगीत तांणी दिकेने तांगेले कुटुंब सोडलें तांणी भावंडां सोडलें बामणां सोडलें चेडूवां सोडलें सगळ्यांगे सोणू तांणी कृष्णा म्हूण सांगून तांणी कृष्णा लेगी मागलें तांणी तांकां सांगत ती म्हळ्यार तांकां लस्ट नाजाल्यार तांणी आमी लेखूचे म्हळ्यार काम म्हळ्यार न्हय तांगे तांगेले स्नेह प्रेम नाजाल्यार तांगे लव एंड डिवोशन सर्वीस आमी चोवंका नंतर तांकां तांतू भितर कसलेंच एक वायट फिलींग ना गोपस्त्रियां जाल्यार कृष्णाक तांणी तामील आशिल्लें रिलेशन इज अ प्युअर स्पिरिच्युअल लव एंड डिवोशन नंतर तांकां आत्ताचे मेटिरियल फिलींग म्हळ्यार म्हणटा तांदू एका लस्ट जावो नाजाल्यार वेगळ बायलांचेरी मोह दिसूचे जावो तेसन कांय ना कृष्णाकय ना गोपी स्त्रियांकय ना तांकां तांवूड घास आसता तांणी कशी तांणी तांकां तें दुख्ख दिसतलें न्ही म्हूण तांकां छान कळटा तें हें सांगताय तांणी कृष्णा लागीं तांचेले वचून उलयता एका टायम तांणी यशोदा आनीक बाकी बायलो अशी उल्लम चोळरी कृष्ण तांकां तुगून स्कीप जाता न्ही तांणी एका सेक्लुडेड प्लेस तांकां हे गोपस्त्रियां लेगीत वचून उलयता कृष्णा तांकां मस्त एडवायस दिता मस्त एडवायस दिता म्हूण सांगल्यार तांकां चोवन एक लांगे वचून कृष्णा हे पोटोन दवरून मोग करता आनीक तांकां वचून समाधान सांगता
हांव हे पर्पस मिगेने वृंदावन सोडका म्हणून एक पर्पस जाय म्हूण हांव जावन केलें न्हय खंय हांव जावन केलें न्हय तें विधातान सांगताय कृष्ण तर सांगता तरी आमकां दिसता वेगळो कृष्ण कोण विधाता म्हणून सांगता हें सगळं हांगेलें मिगेलें चार बसून एकलो हें करता तागेलें प्लान हें सगळं नंतर हांव तुमकां जाय म्हूण सोडून गेलो न्हय बट तुम्ही केदनाय जाल्यार म्हाका उडगास कोर रबुका मिगेले मन्ना तू हें केदनाय जाल्यार शीच तें एक्झाम्पल सांगताय ती म्हळ्यार आतां चाय एक वारें ते वाऱ्यान तूं क्लाउड्स येताय ते क्लाउड्स तूं हे धुळी क्लाउड्स जावन मिंगल जाताय एक वारें दुसऱ्या वारें ना पडे ते क्लाउड्स दूर वता धुळी सगळं दूर वता तळी तशीच आनी एका टायम ना पडे हें कृष्णाय गोपिका नाल्यार गोपस्त्री तांणी सगळे एक मेळी जाताय जाल्यार एक सिच्युएशन हेंच्यांनीक हांव सोडून वचूका जाल्लें खंय म्हूण सांगता कृष्ण थांगा एक्झाम्पल सांगता छान जावन तशीच फॉर्च्युनेटली तुम्ही सगळे मिजेरी व्हड प्रेम दिला नाजाल्यार मिजे लागीं उतलो स्नेह मोग दिला तें तुम्ही केलेले एक जिवांनी नाजाल्यार ते एक आनी केलेलें पुण्यत तें तशीच रबुका आनीक वेगळ्याक तें तातूंत प्योर भक्ती मात्र तस तुम्ही दाखोवचे स्नेह प्योर भक्ती मात्र तस म्हाका तुमकां विंगड जावन म्हाका वेगळं ताका हें इती म्हूण सांगिल्यार तें चित म्हाका तुमकां रिटर्न ती दिवंक म्हूण सांगिल्यार ती चित म्हळ्यार तीच भक्ती हांव तुमकां रिटर्न दिता तुम्ही केदनाय म्हाका प्रार्थना नाजाल्यार मिगेल तूं सर्विसां तूं मिगेले भक्ती हातूची तुम्ही केदनाय राबोवका म्हूण सांगता देव कृष्णा मिगेली एनर्जी मस्त दुसऱ्या सांगत इथे म्हळ्यार माय डियर गोपीस हांव इथे सांगू का मिगेले एनर्जी तर हांगा सगळ्याक ऍक्ट करता सगळं मिगेले हें एनर्जी तर रसोहमप्सु कांतेय प्रभास्मी शशिसूर्यो म्हण सांगूची म्हणटा तशीच हें तितें पांच तितें अर्थ पंचभूत पंचभूत अर्थ वॉटर एअर फायर स्काय हें सगळं कॉम्बिनेशन असलें तुमगेलें एनर्जी हें सगळं तुमकां मनान जें आमच्या आतां हांव सांगता हांव आदिर्यस मध्यांतुस अंतर म्हळ्यार बिगिनींग एंड मिडल एंड एंड हें तिनी एनिलेशन हें तिनींतूय हांव आस പക്ഷേ हें सगळं हांव करता जाल्यार हांव अज्जाक विचारता म्हाका हें जावन कसं लेका हें ना चा फिलॉसॉफी सांगता हें फिलॉसॉफी सांगू का जाल्यार 9:30 राबोवच्या वचूं ना तेदून हांव धांवडान सांगत म्हूण मात्र तवळी इम्पॉर्टंट मात्र जावन हांव सांगता मस्त हें डीप फिलॉसॉफी हें एक्चुअली 3 chapters आसा तूं ते 3 chapters इज हॉड चॅप्टर्स तळी तें कंप्लीट करूं का जाल्यार इट वील नॉट फिनीश विथीन 45 minutes तळी जमचें म्हणटा हांव सांगता देवान सांगिल्ले आनी इम्पॉर्टंट वर्ड्स मात्र हांव हांगा काण सांगता एक अर्थन पोट कोरका जाल्यार हें पंचभूत सगळें जावंका वय तळी ताका तेजें वॅल्यू आसा अर्थन पोटाक हें सगळं मेळ्ळेलें तें बट एक एनिलेशन आवळ्यार तें दुसरी तांतू डिसॉल्व जावचें म्हणटाचें तेंच अर्थन पोटार तें भुंयचेरीच वता नाजाल्यार तें ताचेरीच मेळून वता तशीच हें मिगेली एनर्जी ही सगळं हें होल हें ह्यो प्रपंच सगळोच पंचभूतान केल्लें तर आमी 5th canto सांगिल्लें हें सगळं
युनिवर्स सगळेंच केल्या ताजें भरचें कावरींग केल्या पंचभूतान एका व्हडलें शेल्ल आसा तें सगळं सांगून जालें ना तें कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन कॉस्मिक हें सगळेंच युनिवर्स केल्लें अज्जान मागीर तांतूय त्रिगुणम त्रिगुण सात्विक राजसिक तामसिक हे तीन गुणां कूड जालेले नाल्यार ते मेळून एक जीवात्मा येताय ते जीवात्मा तांतू बंधना पडता ती बंधना पडा पडे तो ते विसर हांव तें एन्जॉय करता म्हणले किता तो जीवात्मा ती करता हांव तें एन्जॉय करता मिगेली एनर्जी तर जाल्यार ताका मन जायना तो एक जीवात्माक ते ये तीन गुणांत तो पडता ते जीव तो तीन गुणांत पडता ते ते तांतू पडना पडे तो देवूय जेवनस इन कनेक्शन विसरता ताळी तें विसरता तें विसरूपणा म्हणटा देव गोपी अंतू गोपी आले सांगता ताळी हे सांगितलं म्हणतात सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो हांव सगळ्याकेच हें कांय कशें म्हाका लागना हांव सर्वे जावन हांव सर्वव्यापी जावन आसा बट इट इज नॉट इथे सांग आय एम डिटॅचेबल नाजाल्यार हें कांय म्हाका लागना मिगेली एनर्जी ही सगळं म्हूण सांगता हे 5 एलिमेंट आणि जीव म्हणून सांगितलं रे हांव सांगितलं म्हणटा तो एक जैलांपळा म्हणटाची तर जैलांपळा म्हणटाची हेच हाजेरी एक मेटिरियल फॉल्स कन्सेप्शन म्हणून सांगता हे भौतिक जाव नाशिल्लें एक तितें तांगेल आयडिया तेच जाल्यार भौतिक जाव नाशिल्लें ते एक कन्सेप्शनारी तो हें जाता जैलां पळय म्हणटा जाता ताका तंतू तुका न्हू मोक्ष मेळना तावळी तशी आसतना तशी येव नातिल्लें तुमी केन्नाय मिगेल सर्विसांतूच येमका तें व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन तर कृष्णाने मागीर एका डिवोटीसांनी कशी आमकां एका चान्स मेळना पडे कशी तें चान्स मेळना पडे आमी डिवोशनल सर्वीस कोरका आमी देवा मना कोरका जाल्यार ओन्ली थ्रू डिवोशनल सर्वीस तें कशी कोरका नाजाल्यार इती कोरका तावळी हें सगळं सांगून गोपी तांकां मनांच तितें एकलूच जाल्यार वनस एंड इथे म्हणून सांगा डिफरन्स ते अचिंत्य भेदातत्व ते मनान जाता तांकां ताळी अंतू सांगूचे म्हणटा 9:4 अंतू भगवद्गीता सांगता इथे सांगता ही इज प्रेझेंट एव्हरीवेअर इन इम्पर्सनल फीचर्स हें सगळं की देव तांचे कडेन तांकां मनान करून दिवच्या सांगता देव सगळ्याक एक्सिस्ट जाता बट पर्सनली तो वेजान कसन कनेक्शन ना म्हूण सांगता हें तत्व हें सांगिल्लें तत्वाची हांगा मस्त कडे देव अशी पॉइंट आउट कोरून दिता पुरुष प्रकृती स्तो ही ते अंतू 13:22 भगवद्गीता ते मस्त हांगा कोट करूं हें केलें आसा म्हळ्यार हें जिवालें फॉरगेटफुलनस नाजाल्यार तो विसरलो काय तो मागीर हें सांगिल्लें म्हणटा तो देव कोण म्हूण विसर न्हू तो हे लोकांतूच ते जैलांतू पडला म्हणटाची नाजाल्यार अंतू तें लोखंडा चेन नाजाल्यार आमगेले कसाने भांगरा चेन रुपया चेनच लोखंड जावो रुपये जावो भांगार जावो चेनच तळयो जीव विसरता ते विसरला काय हांगा देव काण सांगता ये गोपस्त्री आलगी उत्तुलकी टायमांगा एक एकूटा पॉइंट जाणू देव सांगता हांव
सच्चिदानंद विग्रह जानू असिल सच्चिदानंद तावली कोण की अर्च विग्रह करता अर्च विग्रह कोण दवरता घरकडे नारलेरी कोण पूजिता ताका वेगळ सर्विस जाय म्हणना ते अर्च विग्रह हिमसेल्फ कृष्णा हिमसेल्फ तावली अर्च विग्रहाक कोण पूजन करता तावली हांगा वेगळ ये जाय म्हणना म्हूण सांगता तावली एके कुटाची तशी मस्त कृष्णो ते गोप स्त्रियां दुःख निवारण करूक अशी मस्त फिलॉसॉफी सांगता हांगा तशी असताना ते सगळं मनाक कोर न्हू तांणी लेखिताय ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी वी आर नॉट द एन्जॉयर्स नाजाल्यार आमी न्हय एन्जॉय करची आळ न्हय आमी कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर तें तांकां मनान जाता तें एक इति म्हूण सांग दे आर फ्री फ्रॉम हें एक कैरी मनान केलें जाल्यार आमी हे बंधनांतून मुक्ती मेळटा आमी न्हय एन्जॉय करचें वी आर थिंकिंग जीव इति थिंक करता म्हळ्यार वी आर एन्जॉयर्स आमी ते एन्जॉय करताय बट कृष्णा इज द सुप्रीम एन्जॉयर म्हणून तें एक मनान केलें जाल्यार ते जीवकोशांतून तांणी ते इम्प्रिसनमेंट नाजाल्यार तांणी तांतूंतून फ्री जाताय तें तांकां कृष्णा मनान जाता तावळी तांणी गोप स्त्री प्रे करताय हे कृष्णा तुगेले अंतू तुकून बोंबले तुकून पद्माक्षा तू ब्रह्मा इलो तो तर ये आनी ताणें उतुलकी तुगेले तुका उतुलकी प्रार्थना केली आमी उतुली प्रार्थना केल्या सरी ब्रह्मान केले जाल्यार आमी ते उतूल प्रार्थना केल्यार सोरना तुतले सोरना आमी तिगोरका आमी तुगेल्या पांयांकडे शरणागती आमी देवाल्या पांयांकडे शरणागती ते मात्र हांव कस म्हणून तांणी सांगताय ते सगळें जावन एके कुटाची आतां ते एक सेक्शन जावतावळी थांगा दुसरे सेक्शन थांगा व्हडली व्हडली आळ येयले न्ही सगळ्यो राणयो तावळी युधिष्ठिर तागेल भावंड पांचाली म्हळ्यार द्रौपदी तांणी सगळं द्रौपदीक एक मोह इत म्हळ्यार उतले कृष्णाक उतली बायलो सै 16 सासू आनीक 8 उतली बायलो सै हांकां सगळं कशी वार्डी केली म्हूण निमगीता द्रौपदी वचून निमगीता तळी सांगता एक तांकां गेलें एक्सपिरियन्स सांगता रुक्मिणीक कशी वार्डी केली जांबवती कशी वार्डी केली सत्यभामाक कशी वार्डी केली सगळें तो शिशुपाला वार्डी करूं वता खंय रुक्मिणी रुक्मी तावळी हांव हाका कृष्णाक लेटर बरयन खंय लेटर बरोवन कृष्णान म्हाका किडनॅप करून हाडली खंय तशी एक तांगेलो एक्सपिरियन्स 8 बायलोय तांगेलो एक्सपिरियन्स सांगताय आनीक 16 सासू बायलो सांगताय आमकां नरकासुरान मंदूर हें केलें खंय मागीर आमकां आमी तें तागेले म्हळ्यार भौमास आनी तागे तळांनी सगळं ओ कृष्णा तू तळी कृष्णान टांगे वर्दी केली तळी नंतर हांगा कृष्णान तशी वर्दी केली म्हणून ओंकारान he is supreme भगवान ऐकू येत ना
ಹಾ ಎಕ್ಕತ್ತ ಮಾತಾಜಿ. Okay. Suddenly something happened. That's why. Okay. Thali Draupadi या संगमट तिका या सगळ्यांनी काळिंदी मित्राविंदा मागीर सत्यभामा आणि सगळे तगतगेने लक्ष्मण माताजी नेटवर्क प्रॉब्लेम जरा की म्हणून. वय वय वॉइस ऐकता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही कट तुमगेले नेटवर्क भयंकर वीक असा. I think something happened. Network assilanta kasanya panna, but I don't know. आता Anga तुम्ही ओढ जोडवारे anga अतुल full पाऊस जोडवारे सगळं. अतुल Maybe something happening. अतुलला ऐकत असा. Okay, okay. ते वसुदेवनिक बाकी सगळं कोरनो ऋषिवर्यांक ತಂಗೆಲೆ ಜಾಯಜಲ್ಲ ತಂಗೆಲೆ ಏನ್ ಕೋರ್ ತಂಗತಾय ऋषिवर्यांक तांनी सगळं मेळलो कृष्ण बलराम तांगेले सगळं मस्त तांग यो वेदव्यास द्वैपायन नारद च्यवन देवल असित विश्वामित्र शतानंद तशी मस्त हांगा मस्त तांणी पावली हांगा तांणी सगळं टांगय कृष्ण सांगत इथे म्हळ्यार आम्ही एक महात्माक दिक्कना पडे कशी आम्ही बहुमान दिवं का आम्ही एक देवळां वचून नाजाल्यार आम्ही आता गंगा स्नान केल्लें नाजाल्यार आम्ही गंगे वचून आता प्रयागराज लेटेस्ट जस्ट फॉर एक्झाम्पल थांगा कुंभमेळ आसलेली सगळें गेल्ली सगळे वचून थांगा गंगा स्नान केलें आनी वापस घरकडेनी तशी न्हय कोरका ताळा आमी पुण्य स्थानार वचना बडे आमी ऋषिवर्यांक दिक्कून तांचे लागीं मीठ जावन तांगेल तांकां एक सेवा कोरूंक तेस जाल्याक आमी चान्स काडका म्हूण सांगता कृष्णा सांगताय आमी जस्ट वचून
एकडे वचून महात्मा दिक्विनतिलेने सबाव एक वचून गंगा स्नान नाले नयत पुण्य स्नान कोरचने हांग वचून आमी तिकोरका तशी आनी सांगताय कुरुक्षेत्रांक गेल्ली तुमी कुरुक्षेत्रांक गेल्ले जाल्यार थांगा आमी तिकोरका म्हळ्यार कृष्ण सांगता हांगा मस्त जाण सन्यासी वर्य सगळं कूड जाली मेळ्ळी जाल्यार तांकां आमी कशी बहुमान कोरका तांकां जाय जाल्यार आमी दान धर्म हें सगळं कोरका तें सगळं कोर न्हू तांकां पुजन कोरका तें सगळं सांगताय तें नियोफायट डिवोटीज हांगा कशी तांकां ना वेळांक हें कांय कळना ताळी आमी आमतुय जाल्यार कृष्णा कॉन्शियस जाल्यार आतां आमगे थंय एक सन्यासी वर्य येयलो नाजाल्यार आमी कशी बहुमान कोरका तें सगळं ताज्या काही व्हड न्हय कृष्णांग सांगता तुम्ही एक देवळां वचून पांय पडचे पशी व्हडलें पुण्य एका सन्यासीक नाजाल्यार ऋषिवर्यांक आमी पुजन करचें तर तें आमी सगळें मनान कोरका कशी आमी महात्मा आसा नाजाल्यार एका आमी कशी तांकां इम्पॉर्टन्स दिवंका म्हणून कृष्णांग सांगताय तावळी एकोला आळू वन कॅनॉट प्युरिफाय हिमसेल्फ by traveling to holy places of pilgrimage. Krishna ta sangata, Krishna continued and taking bath there and seeing deities in the temple. Sabai kalala purify jamna tawli ami tikor kamlari yasshi asilal kada mi uchino tanka uchino ami pujan korka najala ami tanka jai jalala bahumano manu sagadivino tanka korka तांकां चोयल्यारीची आमगेने नॉलेज आमकां येताने तशीच आतां आमकां एक चान्स मेळ्ळा आमगे थंय एक स्वामीजी येता नाजाल्यार आमी एक ऋषी हे येता जाल्यार आमकां तुतलेंच एक पुण्य नाजाल्यार देवादिकूचे पशी व्हड पुण्य अशी देवू तृप्ती जाता तांतू संतोष पडटा such a person even in the form of human being is nothing but an animal तशी कोर्ण तिने तशी कोर्ण तिने आळस जाल्यारी it is एका ह्युमन बीइंग मात्र न्ही जस्ट लायक एनिमल थळी आमी उठून जाणांनी कुंभमेळे न्ही आमी सन्यासियांक नाल्यार ऋषिवर्यांक आतां आमी हरिद्वारा गेली हरिद्वारा वचना बडे थंगा स्वाम्या दिकूका स्वाम्या पांयांकडे पाद पूजा कोरका तशी सगळं कोरका तशी केल्ले ना जाल्यार देव सांगत कोण जस्ट लायक ए एनिमल एक आमी गडवा म्हणटा जाता खंय हाज्या आवड कांय ना न्हू ताळ तशी ताळ हें आतां आयचें हें आयत म्हळ्यार हेच मेन नॉलेज देवान सांगुचें एडवान्स नॉलेज म्हूण सांगुयात ते ग्रेट डिवोटीसांक आमी मीट जायना बडे आमी कशी बिहेव कोरका मागीर आमी तांतू तें हें कोरका कशी म्हूण सांगिल्यार एक हें पोर्शन स्टार्ट जाता एक नॉलेज एक नॉलेज एक त्याग करचें सॅक्रिफायस आमी सॅक्रिफायस करना फुडें आमकां शेरिकून हांगा सांगता एक पॉयंट लगेन म्हाका सांगू वसयत म्हळ्यार आमकां हें मेळ्ळें न्ही आमी वी आर इंडेप्टेड म्हूण सांगता आमी रीण आसता रीण म्हूण सांगल्यार हांगा तुगून कोणाक देवी देवता तुगून देवी देवता मागीर सन्यासी वर्या मागीर तशी आसलें एका परंपरेर तुगून नाल्यार आमगेलो गुरूस तांकां आमी एक जल्म मेळ्ळ्यार आमी रीण जाताय म्हूण सांगताय ते रीण वचूंक जाल्यार आमी फिलॉसॉफी कोरका आमी फिलॉसॉफी देवाले तत्व भगवत गीता भागवत पुराण हें सगळं आमी कोरका येची ते रीण वचूंक जाल्यार एक्चुअली हांगा कृष्ण सांगता आमी वी आर इंडेप्टेड टू देवी देवता आनीक गुरुस अँड ऑल द तेसा लायक हें तावळी आमी तांतू तुगून ते रिणां तुगून उद्दार येवंक जाल्यार वी हॅव टू गो थ्रू ऑल दीस नॉलेज तें भगवत गीता जावयात देवा पसून आशिल्लें नॉलेज तें आमी एक्वायर कोरका कशी जाल्यार आमी तें एक्वायर कोरका
मस्त फिलॉसॉफी आसा. आमी ब्राह्मणांक कशी आमी पूजन कोरका नाजाल्यार आमी हांकां सगळं ब्राह्मण जे आसलेले संन्यासी बरी हांकां कशी पूजन कोरका इति म्हळ्यार देवान एक नांव नमो ब्रह्मण्य देवाय तावळी ते ते देखून आमी देवान प्रीती मेळगा देव सॅटिस्फाय जावंका जाल्यार आमी हांकां सगळं आमी सॅटिस्फाय कोरका त्या सॅटिस्फाय करचे पळय आमी ती कोरका ही देवाल फिलॉसॉफी आमी वाचूका ते वाचिना बडे ऑलरेडी आमी तांतू तुगून आमकां मुक्ती मेळटली अशी सगळं मस्त कुटांक सांगताय ताळी हे सांगिल जाल्यार एक्चुअली हेका 2 क्लास आसले चॅप्टर्स आतां ऑलरेडी टायम जाल्लें तुमकां इथे निवडूका कोरका जाल्यार हांव सांगता म्हाका जमचे म्हणटा हांव ट्राय करता एक्चुअली हे सांगलें म्हणटा इट्स अ डीप फिलॉसॉफी एंड डीप सब्जेक्ट सो प्लीज एक्सक्यूज मी तावळे आयच्यान आतांचे अज्जान हांव रबयता तुमकां सगळ्यांक मिगेल होड नमस्कार वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण